नमस्कार, हांव सरिता सरितास गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। आज हांव करता सुरणाची भाजी। हांवें पाव किलो सुरण घेतला, तो तासून ताज्यो फोडी करून घेतल्या आणि धुवन घेतल्या। गॅसार हांवें आयदन तापत दवरला, तातून हांव मोठे 2 चमचे तेल घालता। 5 लसणीच्यो पाकळ्यो धाडावन घेतल्या, हांवें क्रश करून घेतल्या, त्यो घालता। लसूण तेलार मातशी परतून घेऊया। तातून घालूया कानो। हांवें 2 मोठे कांदे बारीक चिरून घेतल्या, ते घालता। कानो आमकां बरो तळसून घेवपाक जाय। 1 टोमॅटो बारीक चिरून घेतला, तो घालूया। हे सगळे बरे ढवळून घेऊया, मिक्स करून घेऊया। 1 हरवी मिरसांग घालता। आता आम्ही तातून घालूया सुरणाच्यो फोडी। तातून घालूया मीठ। तुम्ही तुमच्या चवी अनुसार मीठ घालात। आता हे मिक्स करून घेऊया। तातून हांव घालता 2 सोलां। हांवें टोमॅटोचो वापर केला म्हणून हांव 2 सोलां घालता। तुम्ही टोमॅटो घालची ना जाल्यार 4 सोलां घालात। केन्ना केन्ना सुरण खाल्यानंतर आमकां खाज येता, ताका लागून सोलां घालपाक जाय। आणि आता उदक घालूया तातून। आता झाकण घालून भाजी शिजोवन घेऊया। आता पळोवया भाजी शिजल्या जाल्यार। भाजीचे उदक सुकत आयला। पाव चमचो घालता हांव हळदीची पावडर। अर्धो चमचो घालता कोथमिरेची पावडर। अर्धो चमचो घालता मिरचीची पावडर। अर्धो चमचो घालता गरम मसाला। हे मसाले सगळे मिक्स करून घेऊया। आता घालूया तातून थोडी सोय आणि थोडो घालता हांव कोथमिरेचो पालो। हे सगळे घालून बरे मिक्स करून घेऊया। मसाले घातल्यानंतर बारीक गॅसाचेर 2 मिनिटां आमी ताका शिजोवन घेऊया। आता पळोवया भाजी जाली जाल्यार। भाजयेतले उदक सुकले, भाजी आमची तयार आसा। सुरणाची भाजी रेडी आसा। पळयात आता सुरणाची भाजी तयार आसा, रेडी आसा। खूप रुचीक अशी भाजी। तुम्ही नक्की करून पळयात। माझी रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा, तसेच माझ्या चॅनलाक सबस्क्राइब करात। परत मिळूया अशीच एक रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत मस्त खायात, स्वस्थ राहात। देव बरे करू।